भगवती देवींना नमन करून भगवती देवींना नमन करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मरणार्थ आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आम्ही इथे शिवसेना पेडणे विभाग शिवसेना गोवातर्फे शिवसेना तालुका पेडणे तालुकातर्फे इथे आज आमच्या CM प्रमोद सावंतने जी रेप विक्टिम्स आहेत ते रेप विक्टिमसाठी त्यांच्या विरोधात त्यांनी जे सांगितलं तेव्हा की त्यांनी आमचे CMने जे चुकीचं स्टेटमेंट केलं तेव्हा की आमच्या पेरेंट्सनी आपल्या मुलींना असं रात्री बेरात्री सोडू नये हे त्यांचं स्टेटमेंट त्या सिच्युएशनबद्दल समज बघायला गेलं तर पूर्णतः चुकीचं होतं आणि आम्ही त्यांना तेव्हासुद्धा सांगितलं होतं की त्यांनी माफी मागावी यासाठी पण अजूनपर्यंत त्यांनी माफी मागितलेली नाही. त्यासाठी आम्ही आज सर्व लोकांना जी खरी घटना झालेली आहे त्या घटनेबद्दल सांगायलासाठी आज इथे आलेलो आहोत आणि मी आता मागणी करतो आमचे शिवसेना पेडणे तालुका प्रमुख श्री बापी नाईक यांनी आपले विचार व्यक्त करते. तुमच्याकडे सर्वांचे स्वागत करीत आहोत. शिवसेना पेडण्यातर्फे आम्ही हा CMने त्यावेळी जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे त्या स्टेटमेंटचे आम्ही पूर्णतः निषेध करत आहोत. तसंच CMने आम्ही सांगू इच्छितो की त्यांनी जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे की त्यांची मुलांची जबाबदारी पेरेंट्सने घ्यावी ती त्यांची खरोखरच चूक आहे आणि आम्ही CMना सांगू इच्छितो की त्यांनी तिकडे आमची माफी मागावी, लोकांची पूर्णपणे गोव्यातील लोकांची माफी मागावी ते आम्ही जाहीर करू इच्छितो. तसंच CM काय जे बोलत आहेत ते खरोखरच चुकीचे आहेत. त्यांना काही कळत पण नाही ते काय बोलतात, काय बोलावे लागतं त्यांना. ते काही पण बोलून ती त्यांनी त्यावेळी स्टेटमेंट केलं आहे की पेरेंट्सनी त्यांची ती जबाबदारी घ्यावी. पण मी त्यांना विचारू इच्छितो ते गोवा राज्याचे गृहमंत्री आहेत ते काय करतात, त्यांची काहीच जबाबदारी नाही याच्याबद्दल. तसंच CM प्रमोद सावंत यांनी लोकांची जाहीर माफी मागावी एवढे आम्ही सांगू इच्छितो. धन्यवाद. आता मी शिवसेना उपराज्यप्रमुख श्री सुभाष खेरकर यांना विनंती करेन की त्यांनी आपले 2 शब्द सांगावे. ना आवाज येतो ना ते येतो तो भगवतीक नमन करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांका नमन करून श्री बाळासाहेब ठाकरे यांका आदर वाहून तसेच आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे तसेच आमच्या पक्षाचे गोव्याचे इंचार्ज आणि आमचे श्री संजय राऊत साहेब तसेच गोवा राज्याचे संपर्क प्रमुख श्री जीवन कामत साहेब आणि तसेच आमच्या गोवा राज्याचे प्रमुख श्री जितेश कामत साहेब तसेच आमचे सचिव मिलिंद गाव तसेच आमचे बापली आणि इतर सगळे पक्षाचे मान्यवर पत्रकार बंधू आणि सगळे आमचे पेडण्याचे आमचे जाणकर सगळे नागरिक तसेच सगळे आमचे पेडणेकर बंधुभाव यांका सगळ्यांक हांगासर हांव शिवसेनेच्या वतीन त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आज जो आम्ही हांगासर मुद्दो घेतलेलो आसा की CMन अशें म्हटलां की जो बाणावले ह्या गांवांत जो ह्या बिचार जो रेप केस जाली त्या रेप केसीन CMन म्हटलें की त्यांनी पाल्यांनी आपल्या भुरग्यांची काळजी घेवची, त्यांची ती जबाबदारी अशें जो वक्तव्य जे CMन केलें त्या वक्तव्याचो आम्ही शिवसेनेच्या वतीन आम्ही निषेध करता. कारण
पाल्ले आपल्या भुरग्यांची कायम जबाबदारी घेतात, ते आपल्या भुरग्यांक सांबाळटात, पूण त्यातल्या त्यात काही असे नराधम असता जे आपल्या जे ती संधी साधून असता, तर तेंचेर वॉच कोणी दवरपाचो? तेंचेर वॉच दवरपाचो खरं तर म्हणजे होम मिनिस्ट्रीन. आयज CM एक होम मिनिस्ट्री CMच्या हातीन आसा, तर जे कितें प्रकार लॉ अँड ऑर्डरचे घडटा तेची जबाबदारी कोणी घेवची, तर ती CMन घेवपाची आसता. आनी तेणी अशें एक नाका जाल्लें स्टेटमेंट करप ना अशें आमकां दिसता. आनी तेका लागून आमी आयज सांगूंक सोदता CMक की तेणेन जाहीरपणे संपूर्ण गोंयच्या जनतेची माफी मागची अशें आमी हांगासर तेका सांगूंक सोदता. खरें तर तुमकां खबर आसतली की ह्या देशान एक मोठी घडणूक घडली, निर्भया केस जाली. त्या निर्भया केसीचेर जर समजा देशातले सरकार हालता, एक प्रस्थापीत सरकार चेंज जाता, तर आयज हांव विचारूंक सोदता की CMक आमी मोठे काय सांगूंक ना, तेका आमी फक्त एक माफी मागपाची सांगला. दुसरी गजाल तुमकां खबर आसतली की एका स्कुलान, वास्कोच्या स्कुलान 14 जानेवारी 2013 एका स्कुलान एक घडणूक घडली. दिवसा ढवळ्या एक मायनर भुरग्याचेर त्या स्कुलाच्या प्रिमायसिसान रेप जाता, आनी ती रेप जावन सुद्धा आयज पर्यंत तेन्ना सरकार BJPचो आसलो, पर्रीकर गव्हर्मेंट आसलो, आनी ही जी केस आसा ती आयज पर्यंत सुद्धा सॉल्व जाल्ली ना. तर अश्यो जर केसी ह्यो घडत गेल्यो, एक केस धांपत गेली BJPच्या राज्यात, तर हे म्हणटा ते लोकांनी हेजेर विचार करचो. कारण एक घडणूक जाता, आमी थोड्याच दिसान ती घडणुकेची विसर पडटा आमकां. खरें सांगपाचें म्हणजे ती वास्कोची केस आयज उलगडो जावंक ना, आनी आयज कांयच तेजेर निर्णय येवंक ना. तशेंच आयज जी बाणावलेन जी घटना घडली, त्या सुद्धा घडणुकेचे सिरियसली CMन तेजेर कारवाई करची, किंवा आमच्या जे सरकारान कारवाई करची. आयज चंद्रकांत बांदेकर सारको एक पेडण्यान तेजे खून जाता, आनी आयज पर्यंत आमचे पेडण्याचे पुलीस प्रशासन तेजेर कांयच कारवाई ना, किंवा तेका आयज धरून तेजे मारेकऱ्यांक आयजून धरलेले ना. तर लॉ अँड ऑर्डर खंय पावला? लॉ अँड ऑर्डरची कितें हालत जाला? गोंयान आमच्या जे गोंयची जनता आसा ती सेफ आसा काय ना, तांकां आयज कशें कळटलें बाबा रे आमी वी आर इन सेफ हँड्स? तर तेका लागून हांव म्हणूंक सोदता की CMन त्वरीत ह्या सगळ्या जनतेची माफी मागची. कारण म्हाका एक उल्लेख हांगा करीन दिसता, म्हाज्या एक वाचनान येयलें की सिंगापूरच्या पंतप्रधानान केवळ 45 मिनटां थंयसर एकदां लायट गेल्ली, आनी ती 45 मिनटांक लायट गेल्या कारणान सिंगापूरच्या पंतप्रधानान संपूर्ण सिंगापूर जनतेची जाहीरपणे माफी मागली. केवळ 45 मिनटां लायट गेल्या नंतर एक देशाचो पंतप्रधान जर माफी मागू शकता, जाल्यार एका चुकीच्या विधानाचेर आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री कित्याक माफी मागू शकना, हे हांव आयज विचारूंक सोदता आमच्या गोंयच्या CMक. तेन्ना हांव संपूर्ण आमच्या शिवसेनेच्या वतीन हांव तेका सांगूंक सोदता की जर तूं ही माफी जनतेची मागली ना, जाल्यार हें आंदोलन कायम उरतलें, आनी ह्या आंदोलनाचे तुमकां परिणाम भोगचे पडटले. इतकें सांगून हांव म्हाजे 2 उतरां थांबयता. आता मागणी करता आमचे शिवसेनेचे राज्यप्रमुख श्री हितेश कामत यांका की तेणी जे आमचे CMांचे इतले चुकीचे विधान केल्ले आसा त्या बद्दल आपले विचार व्यक्त करचे. देवी श्री भगवतीक नमन करून आमचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज हांकां वंदन करून शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हांकां स्मरण करून हांगा जमिल्ले पत्रकार बंधू भगिनी आनी हजर आशिल्ले पेडणेवासीय आनी शिवसैनीक, हो एक गंभीर विशय आसा की गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें थोडे दीस पयलीं एक विधान केलें की तो म्हणटा पालकांनी पाल्यांची जबाबदारी घेवंक जाय. जर तो खंयच्या स्कुलाच्या कार्यक्रमाक आयिल्लो किंवा एका महाविद्यालयाच्या कार्यक्रमाक आयिल्लो आनी ताणें जर अशें वक्तव्य केल्लें की पालकांनी पाल्यांची जबाबदारी घेवची,
जाल्यार आमी म्हणपाचें सारकें आसा म्हणून, कित्याक पालकांनी पाल्याची जबाबदारी घेवकूच जाय. म्हणून तें एक जनरल विधान आसता. म्हणून ह्या जें विधान ताणें ह्या फावट केला ताका एक संदर्भ आशिल्लो, ताका एक रेफरन्स आशिल्लो, आनी तो संदर्भ म्हणल्यार बाणावले 2 अल्पवयीन चलयेंचेर बलात्कार जालो. आनी आमी तेन्ना सांगलें की मुख्यमंत्र्यांचें हें जें विधान आसा तें पूर्णपणे चुकीचें आसा आनी सगळ्या पालकांची मुख्यमंत्र्यान माफी मागची. तमाम जे गोंयकार पालक आसा आनी बाकीचे गोंयकार जे आसा तांची ताणें माफी मागची, कारण तो बेजबाबदार वक्तव्य करता. तूं जर एका संदर्भान उलयता जाल्यार त्या संदर्भान तुवें स्पश्टीकरण दिवप आसता. तूं तें स्पश्टीकरण जनरलायज करूंक शकना. तें तुजें जनरल वक्तव्य नाशिल्लें, कारण थंय बाणावले जेन्ना ती गजाल घडली तेन्ना आनी ताणें परत एकदां विधान केलें विधानसभेन, जेन्ना ताचेर आंगलट येता अशें दिसलें, जेन्ना अख्ख्या देशान हाची दखल घेतली आनी ताचेर जेन्ना टिका जाली तेन्ना ताणें एक विधान केलें परत विधानसभेन की तो म्हणटा आपणें तशें म्हणूंक ना, आपणें म्हणलें की पालकांनी पाल्यांची जबाबदारी घेवची थोडी, कारण ते भायर वता कितें वता, ही भुरगीं थंय कितें करप, आनी संस्कृती ही भुरग्यांचेर घडोवची. आनी ताणें म्हणलें आपुणूय एका चलयेचो बापूय. म्हणून हांवें जेन्ना पत्रकार परिशद घेतिल्ली तेन्नाय हांवें सांगिल्लें की हांवूय एका अल्पवयीन चलयेचो बापूय, आनी ह्या नात्यान हांव तुका सांगता की ह्या सीएमाचें विधान आसा तें अत्यंत चुकीचें आसा. कारण ती जी 2 चलयो आशिल्ली ते एका चलयेचो भाव तांचे बरोबर आशिल्लो, भावाचो जो मित्र आसा तो ताचे बरोबर आशिल्लो. अशें जर केन्नाय आसत घटना जाल्यार आवय बापायक दिसता की आपले चली भावा बरोबर भायर गेला तेन्ना ते सेफ आसा, तेन्ना ताका प्रोटेक्शन आसा अशें आवय बापायक दिसता. पूण अशें जेन्ना घटना घडटा तेन्ना कोण खंयचे 4-5 गुंड येता आनी ते त्या चल्यांक बुडयता, आनी जर चलयेक व्हरून रेप करूंक लागले जाल्यार ही पूर्णता जबाबदारी ही ह्या सरकाराची आसा, भाजप सरकाराची आसा. आनी भाजप सरकारान दुसऱ्यांक संस्कृती शिकोवपाची न्ही. प्रमोद सावंत जेन्ना म्हणटा की ही भुरगीं जी आसा तांचो संदर्भ घेवन जेन्ना म्हणटा विधानसभेन की पालकांनी पाल्यांक संस्कृती शिकोवपाची, त्या प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदता की तूं सरळ सरळ त्या पाल्यांच्या जांचेर रेप जाला ती विक्टीम आसा तांच्या आवय बापायचेर आरोप करता की ती संस्कृती हीन म्हणून. असो शंड मुख्यमंत्री आमकां नाका. आमी सांगिल्लें तूं माफी माग, पूण ताणें माफी मागूंक ना. आमी ताका सांगिल्लें की आमी गांवागांवान तालुक्या लेवलार वचून प्रचार करतले, कित्याक लोकांक ही ह्या मुख्यमंत्र्याची दुश्कर्मां कळूंक जाय. ताज्या खातीर आयच्यान आमी एक म्हणजे धरणां आसा ते स्टार्ट केल्ले आसा. आज पयलीं पेडण्यां आसा, मागीर म्हापशा आसतले, मागीर बिचोले आसतले, फोंड्या आसतले, अशे प्रत्येक कडेन वचून आमी जे गोंयकार जमिल्ले आसा तांकां आमी सांगूंक सोदता, तांकां आमी ह्या घटनेचेर उजवाड घालूंक सोदता की ही घटना कितें घडिल्ली आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान कितें दिशाभूल लोकांची करता हें कळपा खातीर आमी धरणाचें आयोजीत केल्लें आसा. आनी हांव अजून प्रमोद सावंता कडेन मागता की एक तर तूं माफी माग, आमी हें चालूच दवरतले. आनी लोकां कडेनूय मागता की 6 म्हयन्यान ताणें हो आरोप केल्लो आसा सरळ सरळ पालकांचेर. 6 म्हयन्यान जेन्ना इलेक्शन येतलें हाचें उत्तर प्रत्येक पालकान हे प्रमोद सावंताक दिवंक जाय. कारण परत एकदा हांव रिपीट करता, पुनरुच्चार करता की प्रमोद सावंतान एका घटनेचो संदर्भ घेवन, एक रेफरन्स घेवन, एक रेप केसीचो रेफरन्स घेवन उलयल्ले की आपली जबाबदारीपेक्षा तो पालकांक जबाबदार धरता. अशी बेजबाबदार वक्तव्यां हाच्या फुडें चलची ना हें सांगपा खातीर शिवसेनेन संकल्प सोडिल्लो आसा की आमी प्रत्येक तालुक्यान वचून तांकां एक्सपोज करतले म्हणून. हे म्हजी 2 उतरां सांगून हांव म्हज्या भाशणाक पूर्णविराम दिता. आनी फुडली धुरा आसा ती आमचो स्टुडंट सेलाचो जो प्रभारी आसा प्रतीक सुरोडकर हांचे कडेन. धन्यवाद साहेब तुमच्या उतरांक लागून. आता हांव मागता आमचे शिवसेनेचे सरचिटणीस श्री नितीन गावस हांकां तेणी आपले विचार व्यक्त करचे आणि त्याच बरोबर आभार मानचे. भगवती देवीक प्रणाम करून तसेच आमचे आयज राज्य प्रमुख आणि सगळे शिवसैनिक आणि पत्रकार बंधू, तर आज आम्ही हांगा जमल्यार ते निषेध करपाक एक मुख्यमंत्र्याचे बेजबाबदार वक्तव्याक
आमी तांकां पयलीं सांगलेलें की तुमी हे तुमचें वक्तव्य फाटीं चूक मात म्हणून, पूण तेणी तें करूंक ना आनी आपल्या दिसून तेणी आपूण कितें उलयलां तें सारकें अशेंच म्हणपाक लागला. खुद्द मुख्यमंत्र्याची बायल सुद्दां रस्त्यार देवली की मुख्यमंत्र्याचें विधान सारकें आसा म्हणून. पूण आमच्या राज्य प्रमुखान तुमकां आतांच सांगलेलें आसा की जी बाणावले रेप केस जाली मायनरांची, तर थंय तेंचे भाव हे हजर आसले आनी तांकां मारून तेंच्या भयणीचेर रेप केल्लो आसा. आनी हे लोकांक कळपाक लागून आमी आयज येयल्ले आसा सांगपाक. कित्याक खुबशे लोक म्हणटा की मुख्यमंत्री उलयला की पालकांनी आपली भुरग्यांची जबाबदारी घेवची म्हणून. आमकांय खबर आसा पालकांनी घेवची, म्हणून एक म्हटल्यार ह्या रेप केसीचो संदर्भ घेवन तेणी हें म्हणूंक जायना. एक अशें विधान करतकूच एक म्हणजे कोण रेप करता ताकाय प्रोत्साहन मेळटा आनी जी फॅमिली पिडी ताची आसा ती खचून वयता. म्हणून आमी ताचो निशेध करता. आनी मुख्यमंत्र्याची विधान तुमकांय खबर आसतली, कोवीड टायमार तेणी अशेंच म्हटलेलें तुमी तुमची काळजी घेया म्हणून, आनी तुमचो ऑक्सिजन सिलिंडरूय घेवन येया म्हणपाक लागलो तो मागीर. कित्याक तेंच्यांनी आयज पासून ते म्हणटा, एसेंब्लीन धरून ते पार्लमेंटान सुद्दां म्हणटा की ऑक्सिजनाक लागून कोणूच मरोंक ना. हे तुमी मातशी याद दवरूंक जाय. आयज जर तुमी बीजेपीक सपोर्ट करशात जाल्यार हे रेप केसीक सपोर्ट केल्ल्या भशेन जातलो. आनी जे कोविडान इतले लोक मेल्या तेंकाय बी मारून तुमी जबाबदार आसा अशें जातलें. आनी तुमचे सगळ्यांचे तेंचे पाप तुमच्या माथ्यार येतले. म्हणून ते पाप तुमच्या माथ्यार येवंक जायना. म्हणून तुमी बीजेपीक सपोर्ट करूं नाका, नाजाल्यार तुमी त्या पापान सहभागी जातले. म्हणून आयज जमलेले पत्रकार बंधू आनी आमचे सगळे शिवसैनीक, तालुका प्रमुख आमचे, तशेंच आमचो राज्य प्रमुख, हे सगळ्यांचे आनी तशेंच बाकी सगळे शिवसैनीक, तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफीक सेल, तशेंच आमचे डेप्युटी कलेक्टर हेंच्यांनी आमकां हांगा परमिशन दिल्ल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे धन्यवाद मागता आनी हो प्रोग्राम हांगा सोंपलो म्हूण जाहीर करता.